नमस्कार, दिसभरांतल्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव सज्जना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। एसटी समाजाक 2027 पयलीं राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर करतले यत्न मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे विधानसभेंत आश्वासन। कलम 16D खाला घरां कायदेशीर करपा खातीर लोकांनी करचे अर्जांची छाननी करून उबारतले फुडले पावल, सांगता मंत्री आलेक्स सिक्वेरा। सरकारी जमनीन बांदिल्ली बेकायदेशीर घरां करतले कायदेशीर, महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली माहिती। म्हयन्याभरान डम खनिज निर्यात सुरू जातली, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली माहिती। फुडल्या 1.5 म्हयन्यांत रेंव काडपाक जातली सुरवात, पारंपारीक पद्दतीन काडटले रेंव, मुख्यमंत्र्याची माहिती। सभापती आनी म्हज्या मदीं जाल्ल्या वादाचेर आपल्याक आतां कांयच उलोवपाचें ना, आपल्या खातीर तो विशय सोंपलो, सांगता मंत्री गावडे। आतां खबरो विस्तारांत। 2027च्या वेंचणुके पयलीं एसटी समाजाक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर आमचे यत्न आसतले, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान विधानसभेंत आश्वासन दिलें। एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा खातीर लोकसभेच्या वेंचणुके पयलीं डिलिमिटेशन आयोगाची स्थापणूक जावची हे खातीर यत्न करतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगलें। हे विशीं चर्चा करपा खातीर 16 फेब्रुवारीक केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री आनी गृहमंत्र्याचे भेटी खातीर दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरतले, अशें तांचें म्हणणें। जम्मू काश्मीर आनी आसामाक जे आरक्षण मेळ्ळां ते 2001च्या जनगणने प्रमाण आसा। 2001 गोंयांक एसटीचो दर्जो मेळोवंक नाशिल्लो, अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट केलें। हो सगळो विशय जो आसा कंटिन्युअसली हांवेनूय बी ट्रायबल मिनिस्टर्स आनी होम मिनिस्टर्स ह्या दोगांय कडेन विशय केला आनी तांच्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे 16 तारखेर स्पीकर सर हाजे जे आहा पळय न्ही, आमी 16 तारखेर टायमिंगूय फिक्स केला फॉर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन आनी वेळ पडलो जाल्यार हो ट्रायबल मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टरा कडेन दोगांय कडेन विशय 16 तारखेर मिटींग जातली। ट्रायबल कम्युनिटीक जे रिजर्व सिट्स मेळपाक जाय तांच्या पर्सेंटेजी प्रमाणे इट इज अकॉर्डिंग टू द सेन्सस 2011 मेळूं किंवा 2026, बट 27च्या इलेक्शनाच्या पयलीं 4 सीट या 4 सीट किंवा अकॉर्डिंग टू डॅट 3 सीट, वॉट एवर द थिंग्स जो सेन्सस जातलो आनी अकॉर्डिंग टू डॅट जे मेळपाक जाय ताच्या खातीर 100% प्रयत्न आमच्या कडल्यान आसा। आनी परवाच्या मिटिंगेत म्हणजे आमी एक डिमांड केला की डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करा आनी डिलिमिटेशन कमिशन फॉर्म करपाक सुद्दां जरी प्रॉब्लेम आसत जाल्यार यू कॅन वर्क अ मेकानिजम की ज्या पद्दतीन प्रोसेस सुरू जावपाक जाय आनी हो प्रोसेस लोकसभेच्या इलेक्शना पयलीं सुरू जावचो, हो डिमांड आमी कंटिन्युअसली घातला। म्हाका खात्री आसा आमच्या मिटिंगेच्या मेळ्या उपरांत इट इज अ पॉझिटीव चेंज जी आसा पळय न्ही, हो प्रोसेस सुरू करपा खातीर एक स्टेप फुडें वयतली हाजी म्हाका खात्री आसा। आनी ताकाच लागून हांव जेंच्यांनी आयचो रिजोल्युशन मांडला त्या खातीर ट्रायबल कम्युनिटीच्या बद्दल तुमकांय आदर आसा, तुमकांय दिसता तशें आमकांय बी दिसता, म्हणून फाटल्या असेंब्लीनूय आमच्या आमदार बाब गणेश गांवकर हांच्यांनी हो रिजोल्युशन मांडलेलो। हांव ह्या हावजा समोर एक निश्चित रित्या सांगता की 27च्या विधानसभेत हे रिजर्वेशन हे मेळटलें म्हणजे मेळटलें, 100% मेळटलें। विरोधी आमदारांनी एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली, ताचेर शेनवारा विधानसभेत चर्चा जाली। डिलिमिटेशन जो कमिशन आसा तो 2026 बसतलो। जो मेन डिमांड आसा तुमकांय खबर आसा तो तेच्या पयलू म्हटल्यार 2024च्या इलेक्शनाच्या पयलू डिलिमिटेशन जो प्रोसेस आसा तो चालू जावपाक जाय। आतां पयर बसून आमची जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना बसून सीएमान एश्युरन्स दिल्लें की आपूण हें करता। आतां हितून कितें आसा आमी लेटर बरयला म्हणून वी हॅव रिटन अ लेटर टू द मिनिस्ट्री म्हणून, बट हितून एश्युरन्स ना की बाबा हें जातलें बिफोर 2024 लोकसभा इलेक्शन। सो हें पयलू आसा, जो डिमांड आसा तो बिफोर 2024 जो लोकसभा इलेक्शन आसा तेच्या पयलू एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशन जें आसा तें मेळोवपाक जाय। ठीक सर, हितून नविदाद कितें आहा काय ना, सो गुणोन परत थिंगा हाडले। हितून कांयच नवी काय ना, कांय एश्युरन्स ना, कांय बरोवन कांय क्लियरिटी दिली ना। हें ते दिसूच क्लियर करूं जाता आशिल्लें आनी ते दीस कितें ते स्टँड ते बाबडे घेता आशिल्ले। सो हे गोंय बोर एसटी लोकांक कित्याक गॅसीचेर धरून आज सॅटर्डे देखून हाडले।
ते दुसू तांकां क्लियर करूंक जातालें न्हू वो कित्याक वाय इज दीस ब्लफींग सिस्टम गोईंग ऑन फॉर नो रिजन. वॉट इज न्यू स्पिकर सर हितू स्पिकर तूंय हिंगा आहा तुकाय समजता स्पिकर सर हें आतां हे असेंब्लीत चलता लास्ट टायम हांवें म्हणलें वाय दीस स्टेप मदरली ट्रिटमेंट म्हणलो हांवें आय अगेन रिपीट द सेम थिंग्स ही फकाणायच जालें ना स्पिकर सर. हे जे आमी ST रिजर्वेशन मागतात पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागतात हे कित्या खातीर मागतात कशें करूं येता हे हाजेर आमी खूब उलयल्या आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तें पूर्णपणान खबर आहा कितें करप तें. इवन एडवान्स सोसायटीज ऑफ द वर्ल्ड लायक अमेरिका डू थिंग्स कॉल्ड अफर्मेटीव एक्शन ताका रिजर्वेशन म्हणटात ते अफर्मेटीव एक्शन हे कम्युनिटीक एक पुश दिवप वयर सरपाक. सो हे दीस इज ऑल परफेक्टली जस्टिफायड. मुखेलमंत्र्यान त्या दिसा आमकां इम्प्रेशन कितें दिलें की एक कितें तरी ऑलमोस्ट पावलां आनी तें आज ताजो अनाउन्समेंट जातलो म्हणून तें कॉलिंग एटेन्शन बाब वेन्झीन सांगला ते भशेन तें पोस्टपोन केल्लें. आतां खंयचे कडेन कांय ना अशें दिसता. वी वॉन्टेड हिम टू रिमूव अ रॅबीट आउट ऑफ द हॅट बट नथींग इज कमींग आउट भितर कांय ना हे पोकोफार सो दिसता तो. हे जे जावपाचें आहा म्हाका 26 म्हणजे 27 चुकतलें आमकां 27 इलेक्शन आहा तेंय चुकतलें तें जावपाक जायना स्पिकर सर. हो म्हाका दिसता खर अन्याय जातलो ST कम्युनिटीचेर जेंकां 3 ते 4 सीट रिजर्वेशन ह्या ऑगस्ट हावजान मेळपाक जाय. आउट ऑफ 40 मेंबर ऑगस्ट हावस तेंकां 3 ते 4 सीट म्हाका दिसता मेळपाक आहा. फ्रॉम 2003 आसून आमचे ST भाव तेंचे कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा ते झगडटा. अरावंड 12 डिमांड्स कितें आहले तेंचे आनी ते 12 डिमांड्स थोडे झगडोन जीव पासून दिवन थोडे फुलफील जाले पूण मेन रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन तेंचो जालो ना. आयज आमचे ST लिडर असेंब्ली भायर येयलो आहाय तेजे भाशेन आख्खे ST पॉप्युलेशन आहा कम्युनिटी आहा ते आयज आमकां चोयता आनी तेंचो रायट आमची ड्युटी तेंचो रायट कितें आहा तो ताका दिवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. CRZ अधिसुचोवणे पयलीं घरां बांदिल्ल्या लोकांनी कलम 16D खाला घरां कायदेशीर करपा खातीर अर्ज करचे. अर्जाची छाननी करून फुडलें पावल उबारतले अशें आश्वासन पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान विधानसभेत दिलें. CRZ नेमाखाला कारवायेची तलवार आशिल्ल्या घरांचो विशय शेनवारा विधानसभेत बरोच तापलो. आमदार मायकल आनी डिलायला लोबो तशेंच हेरांच्या कोतान दर्यावेळे लागीं आशिल्लीं घरां 1990 पयलीं बांदिल्लीं. तेन्ना सरकार आनी प्रशासनान तांचे कडेन आशिल्ल्या कागदांच्या आदाराचेर तांची घरां कायदेशीर करून दिवची अशी मागणी कांय आमदारांनी केली. ताचेर जाप दितना कलम 16D खाला घरां कायदेशीर करपा खातीर लोकांनी अर्ज करचे अशें पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरान सांगलें. हातून फक्त ते जे आमचे नुस्तेकार भाव आहात ज्यांनी डायवर्सिफाय केला बिकॉज द गव्हर्नमेंट हॅज मिसलेड देम दॅट यू ऑल डायवर्सिफाय नुस्तेंच करनाका हॉटेलां करा हे सरकारानूच सांगिल्लें तांकां. तांची शेक सक्सेसफूल जाली म्हणून गोंयान टुरिजम सेट जावपाक लागलें म्हणून आमी रोहन कवट्याचे ते आयडियल शेकाक ओपोज करताले कित्याक तूं तांकां आयडियल कितें सांगनाका तांणी पयलीं केलां म्हणून अशें दॅट वॉज द आर्ग्युमेंट देन. बट द प्रेझंट आर्ग्युमेंट स्पिकर सर is that we have to look at it holistically. Minister is aware, but in the bargain don't start a new business of drone surveys and somebody else only doing something else. हे अशें जावंक जायना. तांचे पयलें हीत आमी चिंतूंक जाय आनी ज्युडिशरी कडेन अप्रोच जावंक जाय की बाबा यू ऑल आर ऑल्सो गोवन्स, यू ऑल कॅनॉट डिस्ट्रॉय अस. This has to be the larger view. So what documents exactly you are going to take to please give a sympathetic ear to them. You know, they are locals. आमी परते सांगतात आमी कोण आउटसायडर्स येवन हांगा रेस्टॉरंटाक घालून बिचार पावल्या तेंचे उलोवपाक येवंक ना. वी आर कम हियर टू रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द CM की आमच्या ह्या गोंयकारांक तुमी सिंपथेटीक इयर दिवचे आनी कसले डॉक्युमेंट्स तेंचे कडेन हावस टॅक्स रिसीट आहा तेंचे कडेन 1991 पयलींचे water connections are, electric connections are. So please give us sympathetic ear. Yes. And because the High Court is right there and they don't know where to run. So my only request with folded hand is to please do whatever you could do best for a Goan. I don't see how the Pollution Control Board can walk into the space of this GCZMA or the CRZ authority. And therefore, let me assure you that no such drone would be allowed by the government
to be conducted. Should it have to be conducted, it will be conducted by either the Department of Environment or the Goa Coastal Zone Authority, Management Authority. Once again, I repeat, the Honorable Chief Minister is seeking an appointment with the Union Minister where we propose to discuss these issues in depth and try and find a solution to help our Goan fisherfolk, traditional dwellers, and others whose activities per se have to be along the beach. आताच्या घडीक मॅटर हायकोर्टात आसा म्हणजे रिगार्डींग हरमलचो बट तेजेर सुद्दां हांव इतके एश्युरन्स दिता हावजाक की अलॉंग वीथ दीस ऑल म्हणजे एनवायरमेंट मिनिस्टरान सांगलात बट कन्सिडरींग इट इज इन सेंट्रल लॉ आमी तांकांय विश्वासान घेवन हाजेर कितें तरी सोल्युशन काडटा म्हणजे जेणे करून हांकांय रिलीफ मेळपाची गरज आसा म्हाजें तर म्हणजे नो डावट ही हॅज गिवन अ रिलीफ फॉर द रेजिडेन्शियल बट अदर ऑल्सो दोज हू आर डुईंग द स्मॉल बिजनेसीस तांकां रिलीफ मेळपाक जाय शेवटी सगळे गोंयकार तांकां रिलीफ मेळपाक जाय बट ते रिलीफ मेळटा आसतना आमी पळयता की देर शूड बी नॉट बी द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो CZMP किंवा बाकीचे हे वायलेशन जावपाक जायना हेका लागून सोल्युशन मिनिस्टरान म्हटलां त्या प्रमाणे आमी मिटींग घेवन पर्सनली वचून ह्या विशयाचेर सोल्युशन काडटा एक हांव जागे एश्युरन्स दिता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. विसवा उपरांत येवकार आतां वळया फुडल्या खबरां कडेन. सरकारी जमनीन बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करतले ते खातीर काम सुरू जालां. गोंयांत राबितो आशिल्ल्याचो दाखलो जांचे कडेन आसा तांचीच घरां सरकार कायदेशीर करतले आनी अशा घरांचें सर्वेक्षणूय जातलें अशी माहिती महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिली. ते सर्वे करूंक जाय. आमी सगळें म्हणटा तें अनऑथरायज कन्स्ट्रक्शन इन प्रायवेट प्रॉपर्टीज तें आमी करता पण वर्सांची वर्सां गव्हर्मेंटाच्या जाग्यार घरां आहा तेजी आमी गव्हर्मेंटान अजून कांय विचार करूंक ना. सो इट इज हाय टायम दॅट गव्हर्मेंट शूड लूक इन टू दॅट फर्स्ट. आनी कितलीं घरां आसा कितलीं आहा हे पळय बाटल्यान आहा मागीर आल्तीन आहा अँड सो मेनी अदर प्लेसीस ऑल्सो. एक्शन न्हू ती रेग्युलरायज करूंक जाय. हांव एक्शन घेवपाचें उलयना. आमी दर दुसऱ्यांचे रेग्युलरायज करूंक सोदता गव्हर्मेंटाच्या हितून कित्याक करपाचें आमी पयलो विचार तो करूंक जाय. सेम बाकीच्या तालुक्यांत आसा तरी सगळे म्हायस्तार रेग्युलरायज करूंक जाय. कित्याक आमी उलयतात दुसऱ्यांचे हेजेर प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर कम्युनिटीचेर रेग्युलरायज करपाक गव्हर्मेंटाचेर कित्याक अजून विचार करूंक ना ते आमी पयलो विचार ना लॉस देर शूड बी सम मेकॅनिझम न्हू. You cannot just throw them out. These people have been staying there for 20 years, 25 years, and maybe even more than that. Plus in Yeah. So it is high time that you cannot basically deprive them of their home. पुणे ज्यानंतर खूपशे लोक मागीर गव्हर्मेंट जाग्यान आपले एन्क्रोचमेंट ना ॲटलिस्ट कट आउट डेट आहा न्हू. आतां हे कोण गव्हर्मेंटाच्या जाग्यान आहा ॲटलिस्ट कोण नेईं काय ना हे सगळें आदलेच आहा. So you can basically identify which is old and which is new. So can but it's high. No, we will put it up through the thing. It is high time that government should look into that and their houses should be regularized. So within this tenure, it is possible to do. So definitely. Yeah, I think there should be a time frame. Within 6 months' time, we should do all these things. So but migrants also are there. No? The migrants also will be there. No? So see, who's a migrant? How do you identify a migrant now? Now everyone has got a voting card, this thing, everything. You require a 15 years domicile to basically be a Goan. Suppose if at all we are talking about that. So it is those people, I am saying those people who have been living there for donkey's years, for 20 years, 25 years, 40 years. But when the government basically is thinking of regularizing houses in communal land and in private properties, unauthorized construction, whatever you call it. It is high time that government should first look into the thing on government land itself. खाया पियात मजा करा असो संदेश दीत किंग मोमोची राजवट म्हणल्यारूच कार्निवलाक शेनवारा पणजे शारांत सुरवात जाली. ह्या वेळार किंग मोमोन नागरिकांनी जबाबदारीन वागपाचो संदेश दिलो. कार्निवल महोत्सव पळोवपाक देशी विदेशी पर्यटक तशेंच गोंयकारांनी व्हडा प्रमाणात गर्दी केल्ली. ह्या वेळार गोंयचे सांस्कृतीक दायजांचे दर्शन घडोवपी फ्लोट्स कार्निवल परेडीन पळोवपाक मेळ्ळे.
गोंय सरकाराच्या हिशोबा प्रमाण 733 मिलियन टन डंप आसा. तो ह्यान परस चड लेगीत आसूंक शकता. डंप प्रोफायल उबारपा खातीर IBMक ऑन बोर्ड घेतला. IBM राज्यांत एकूण कितलो डंप आसा तें थारायतलो. होच डंप निर्यात करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. म्हयन्याभरान डंप खनिजाची निर्यात जातली अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. न्यू पॉलिसी फॉर रेग्युलेटिंग आयर्न ओर डंप हेजे हांवें क्वेश्चन मांडलोलें आहा. हेजे स्पीकर सर जे आन्सर्स दिल्ले आहा ते आन्सराचेर देर इज नो सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर स्पीकर सर. म्हाका कॅटेगरिकली 3 सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारपाक जाय. माय फर्स्ट question is, who formulated the dump policy and give us all the papers? कोण formulate केली पॉलिसी ताजी पेपर्स ह्या फ्लोर ऑफ द हाऊसाचे घालची. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी फॉर्म्युलेट केली म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंटान फॉर्म्युलेट केल्या. माय सेक्रेटरी इट इज आनी कसले पेपर जाय म्हणजे मायन्स डिपार्टमेंट जे आसा, माय सेक्रेटरी मायन्स, माय डायरेक्टर मायन्स, माय मायन्स होल डिपार्टमेंट ही इज अ व्हेरी मच कॉम्पिटंट. आणि तांच्यांनी डंप पॉलिसी तुका डंप पॉलिसी जर मेळूंक ना जाल्यार हांव तुका डंप पॉलिसी दिता. आतां म्हाका वाचूंक जाय आसली मातशी. माय क्वेश्चन इज हू फॉर्म्युलेटेड, गिव मी हू फॉर्म्युलेटेड डिपार्टमेंट, when did they have the meetings, minutes of the meetings, when were the dates, how many meetings they had to form this policy. हे इन्फॉर्मेशन सगळे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दी. पॉलिसी रेडी केली, केन्ना मिटींग जाल्ल्यो, कित अजेंडा आशिल्लो, कित डिस्कशन जालें, मिनट ऑफ द मिटींग सगळ्यो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस दवर ही पॉलिसी वयर काडपाक तुमी कित केलें. स्पीकर सर, डंप पॉलिसी जेन्ना फॉर्म जाता म्हणजे फ्रेम करच्या पयलीं तांच्या मदीं डिस्कशन जाता. ताज्या उपरांत येवन ते म्हाज्या कडेन डिस्कशन्स करता. मागीर ताजेर कोणाची सजेशन्स आसत जाल्यार आमी विचारता. हाजे म्हाका आतां तेजेर म्हणजे डंप पॉलिसी फॉर्म करपाची आयज मिटींग घेतली, मिनिट्स बरया, फुडली मिटींग घेतली, मिनिट्स बरया. चर्चा जाता पॉलिसी करपाक गव्हर्नमेंटाची, नथिंग ऑफिशियल. बिस्ते बसले, गजाल मारल्यो गेले, नथिंग इज रिकॉर्डेड, नॉट इवन वन मीटिंग इज रिकॉर्डेड. स्पीकर सर, एक मिनिट कंप्लीट करपाची म्हाका. स्पीकर सर, जेन्ना डंप पॉलिसी फॉर्म जाता पळय न्ही आनी तेजी नोटिफायड कॉपी येता, ओके, तेजेर कोणाक ऑब्जेक्शन ताजेर आनी कितें फायल करपाक जाय जाल्यार तेणी करूं येता. म्हाका आतां हें कळना की ताका आजुनूय हेजेर जर ऑब्जेक्शन कितें जाल्यार तेणी फायल कर. ती कशी फॉर्म जाली, कोणी फॉर्म, ऑफकोर्स डिपार्टमेंटान केली, डिपार्टमेंटान फॉर्म केला अकॉर्डिंग टू डॅट आणि वी हॅव सबमिटेड. What is the problem in putting it on the floor of the house? Minutes of the meeting. The minutes of the meeting on the floor of the house. कंप्लीट करपाची आमरे प्रश्न विचार न्ही तू. स्पीकर सर, हाजो ड्राफ्ट तुका वेळ दिता एक सांगता. स्पीकर सर, हाजो जो ड्राफ्ट घातला आनी मागीर एप्रूव केला पळय न्ही, ताजे जाय जाल्यार हांव डिपार्टमेंटाक हाडूंक लायता सगळें काडून आनी मागीर ते दिवपाक लायता. आत्तां मेळटा ड्राफ्ट बाबा पयलीं केन्ना घातलेली, हांवें सायन केन्ना मारल्या आनी परत ती फायनल कॉपी केन्ना आयली, हेजेर तुका जाय जाल्यार हाडून दिवपाक लायता. सर, आज हे दोन डंप पॉलिसीचेर मिनट्स ऑफ द मिटिंग्स नाही. On the floor of the house, there is no minutes of the meeting. This is very serious. कितें Draft policy बिस्ती sign मारलेलो नाका. We want to see the minutes of the meetings. Agenda कित पोस्ट जाल्लो minutes of the meetings जाच पयल्यो. Meeting जाच पयल्यो agenda आसता. Agenda एक तेकू meeting ना. स्पीकर सर, Before the draft policy, even not even one recorded meeting in the state. वेगळाच एकदा कंप्लीट स्पीकर सर, ही पॉलिसी जी कशी आसता, ही पॉलिसी फॉर्म करता आसतना आमचे मायन्स डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली, मायन्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंटाचे सगळे कंटिन्युअसली बसून ही पॉलिसी फॉर्म करता. ड्राफ्ट पॉलिसी पयली अप्रुवल घेता आणि ताज्या उपरांत मागीर फायनल पॉलिसी आमी पास करता. Without knowing the quantum of the dump, how did you do the policy? येस, आता सारको उलयलो. आता सारको प्रश्न विचारलो तुम्ही. स्पीकर सर, क्वांटम ऑफ द डंप कितली क्वॉन्टिटी आसा हे फायनलायज करतलो आसत सुद्दां न्ही जाल्यार पयली डंप पॉलिसी रेडी करचो पडटा. त्या डंपाचो प्रोफायल स्टडी करपाक जाय, तो परत आसा तशी तेजी ग्रेड स्टडी करपाक जाय. हे सगळें स्टडी करपाकूच होल पॉलिसी जाय आणि ती पॉलिसी असल्या उपरांतूच आमी तेजी क्वॉन्टिटी आसतली, तेजी क्वॉलिटी आसतली, तेजी सायट आसतली, परत तो रिजेक्टेड आसा काय कितें, तो विदीन द लीज आसा काय, तो आउटसायड द लीज आसा, तो प्रायवेट एरियेन आसा काय, तो गव्हर्मेंट एरियेन आसा काय, तो कमुदाद एरियेन आसा, हे सगळें ह्या डंप पॉलिसींतल्यान ताजेर कशा पद्दतीत करपाचें ह्या पॉलिसींत ठरता आणि ती पॉलिसी ठरल्या उपरांतूच तेजेर डिसिजन घेवपाक जाता. आमी पयलीं सगळें स्टडी करतले आनी मागीर डंप पॉलिसी घालतले अशें जावंक शकना. स्पीकर सर, हाज्यो 2 गजाली आसा. हाज्या खातीर पयलीं एकदां डिपार्टमेंट ऑफ द रेव्हेन्यू हांणी एक सर्क्युलर काडलेलो इन द इयर 2013, म्हणजे ज्यांच्यांनी लँड कन्वर्जन करिनासतर ज्यांच्यांनी आपले डंप्स थंयसर घातला तेंच्यांनी कन्वर्जन फीस भरची म्हणून हे तेन्ना काडलेले. बऱ्याच जाणांनी त्या अनुसार डंप वेगवेगळे धरून, ओके स्पीकर सर, हे जे आसा पळय न्हू तेजेर भरलेले. बट एस्टिमेटेड डंप्स आमचे कडेन आत्तां क्वॉन्टिटी आसा वीच इज अ 700 मिलियन टन
आमचे कडेन आत्तां म्हणजे जे गव्हर्मेंट बट हाज्याय पलीकडे डंप हांव सांगता दीस इज द एस्टिमेटेड नाव जाय आमकां कळो जाय न्हू लेट्स बी व्हेरी ट्रान्सपरंट स्पीकर सर कितले लिपोवपाक जाय एक्सपर्टा नाव दिवपाक Speaker सगळे sir. हाय मरे भितर बसून नाव दी मरे स्पीकर सर अरे एक्सपर्टा नाव दी कळो जाय आमकां डायरेक्टर इटसेल्फ जो ज्या वेळार डायरेक्टर असता तो रेड्डी करता हेड्डी आहे फायनल आणि कन्सल्टंट हाडलो भायलो कोण? ना न्हू भायलो consultant हाडूंक ना आमी. गिव अस द नेम्स नो व्हाय आर यू नॉट गिविंग द नेम्स वेगळो आनी Who was नाव your expert? जो डायरेक्टर असता तो मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करता एक डायरेक्टर मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा मायनिंग पॉलिसी फॉर्म करपा एक डायरेक्टराक जाता डिपार्टमेंट करता डिपार्टमेंट करता म्हणून सांगलें डिपार्टमेंटाक कोण हू इज द वन हू स्पीकर सर डिपार्टमेंटान आमच्या सिनियर जिओलॉजिस्ट असता ज्युनियर जिओलॉजिस्ट असता बाकीचे सगळे असता मीटिंग्स वर हेल्ड विथ GSI and IBM with regards to handling of such dumps. हे कोण आले IBM आतले GSI आतले who other heads who represented to form this policy? Why are we not being transparent, speaker sir? स्पीकर He now सर sign is because sir, give us the names. आमकां आज कळो जाय on the floor of the house. स्पीकर सर There is a big scam behind this formation of the Speaker speaker sir, sir. तो Policy सगळे has been scam drafted म्हणून to वाट favor लागला. big Take 40 mafia speaker speaker sir. जी वेगळं जाय जाल्यार सांगता Transparency is not happening. as speaker, sir. IBM is the Indian Bureau of Mines. It is a government of Indiaचो PSU public sector undertaking. But the machine न्हू ते computer न्हू तो म्हाका खबर आहा government of मनीस आलो India ते मनशा नाव जाय आमकां we want to answer help someone responsible speaker. कला आणि संस्कृती खात्याच्या निधी प्रकरणी आदले मंत्री प्रकाश वेळीप हांचे वक्तव्याक लागून सभापतींनी जारी केल्ल्या नोटिसीचो वाद सभाघरा भायर मिटलो. सभाघरांचे फुडारी ह्या नात्यान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मध्यस्थीन सभापती रमेश तवडकार हाणें प्रकाश वेळीप हांचे कडेन चर्चा करून हो विशय सोपयलो. हांव एक संवेदनशील मनीस त्यामुळे समाजामध्ये न्यूसेन्स म्हजेमुळे किंवा अशें जावची न्ही अशें म्हणजे हांव वारंवार काळजी घेत आसता आणि त्यामुळे हांवें परत खूब विचार केलो. विचार करतकच मुख्यमंत्र्याच्या हातून विचारलो आणि सुदैवान ताकाय लक्षांत घालें आपूण ज्यो कांय गजाली केल्ल्यो आसा त्यो बरोबर न्ही आणि ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हणजे त्यामुळे तो विशय वाडूंक जायना. म्हणजे समाजामध्ये एक म्हणजे बॅलन्स जो आसा न्ही म्हणजे आसपाक जाय आणि म्हजे मुळें तरी समाजामध्ये डिस्टर्बन्स जावपाक जाय म्हजी अपेक्षा आसता. आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमी प्रकाश वेळेकर संदर्भात सांगलें हांव मुख्यमंत्री आनी परत ते बसून जे आसा ताका संदर्भांतली जी कांय गोश्टी आमी करपाक जाय त्या संदर्भांतल्यान तो निर्णय आसा तो आमी करता. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.